क्रायम ब्रांचीन रेड मारून मुरगांवां हांगा 43 कोटी 20 लाखाचे ड्रग्स धरल्या। क्रायम ब्रांचीन केल्ल्या केसीन तिगांक आतां अटक केल्या। बायणाचो निंबू विन्संट आनी सड्यावयले जोडपे मंगेश आनी रेश्मा वाडेकराक पुलिसांनी धरल्यात। ह्या केसीन 4 किल मायज कोकेन जप्त केला। चॉकलेट आनी कॉफीच्या वेपर्स पॅकेटांनी खंय कोकेन भरिल्ले। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। 2 दीस पयलीं घडलेलो हो प्रकार पुलिसांनी केल्ली कारवाय सगळ्यांनीच पळयली। ही सगळ्यात व्हडली कारवाय म्हणून म्हायती मेळटा त्या म्हायती प्रमाण मंगेश आनी रेश्मा वाडेकराचेर खंय हेज्या पयलींच वेगळे चार्ज आसा। मंगेश वाडेकराचेर रेप केस आसा। ताका चिल्ड्रन्स कोर्टान 7 वर्सांची खास्त दिल्ली। खास्त सोंपोवन तो भायर आशिल्लो। तो आतां खंय एका मसोंडेन काम करतालो। त्याची घरकान्न खंय रेश्माचेर परवरे एका प्रॉस्टिट्यूट केसीन ती आशिल्ली। तिका खास्त फर्मावन कोलवाळे जेलींत तिका दवरलेली। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जेन्ना ती कोलवाळे जेलीन आसलेली खंय हेर कैद्यां वांगडा ती कॉन्टेक्टान आशिल्ली। त्याच्या वयल्यान ही ड्रग्सान आयिल्ली आसूंये म्हणून म्हायती मेळटा। ह्या केसींत खंय ती थायलंड गेल्ली। तिका थंय कोणी धाडली आसूंये म्हणून दुबाव। अशा पयलीं ड्रग्साच्या डिलिंगांनी खंय तिने लाखांनी रुपया जोडल्या। मात हे डील आसले ते कोट्यांनी रुपयाचे। डिलिंग पळोवन खंय तिका आस जाल्ली आनी ह्या डिलिंगेन शामील जाल्या म्हणून म्हायती मेळटा। आता हो ड्रग्स तो थायलंडच्यान आयला म्हणून स्पश्ट जाता। 2 महिन्या पयलीं अशीच एक प्रकरण घडलेले। चॉकलेटच्या पॅकेटांनी खंय ड्रग्स भरिल्ले। क्रायम ब्रांचीन कारवाय केली। तशेंच युक्ती लडोवन ही तस्करी जाताली म्हणून म्हायती मेळटा। आता कॉफीच्या वेपर्स पॅकेटांनी खंय कोकेन भरलेले। फाटीं धरलेले ड्रग्स थायलंडच्यान आयिल्ले म्हणून म्हायती मेळटा।